आमी आज उद्घाटन करता ते मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीची, म्हणजे सगळी गार्बेज आसा ती हांगा हाडून डंप करपाची आनी हांगा मागीर ती सेग्रिगेट करपाची, ती सेपरेट करपाची. हय, आनी हेजी ही एरिया आसा ती 5000 स्क्वेअर मिटर आसा आनी हो टेंडर आसा जो 23 लाखाचो आसा आनी तो देवेंद्राक ज्योती कन्स्ट्रक्शन करता. हेजो उद्देश कितें, सगळे गांवां जे पळय कचरो आसा तो हांगा हाडून सेग्रिगेट करपाचो. हय, आनी आमी पैंगीण पंचायती हे पयलीं केलां टेंडर करून. ओके, वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? तेजो बेनिफीट कितें जातलो गांवच्या लोकांक? म्हणजे हो एक आतां प्रोविजन जाला फ्युचर हेका की अशी ह्या फुडें कचरो हो चड जावपाचो आसा तेन्ना आमी ही पयलींच फेसिलिटी तयार करता लोकां खातीर, ते सेपरेट कचरो सेपरेट जावपा खातीर आनी तो गांवां उरचो न्ही म्हणून. हय, सो इनडायरेक्टली गांवच्या लोकांनी कॉपरेट करप की बाबा जो कचरो आहा तो रस्त्यार उडोवचो न्हू, हय, कोंतान एकठांय करून दवरचो, हिंगा हाडून सेग्रेट करचो. पैंगीण पंचायत, ओन्ली पैंगीण पंचायत. पैंगीण पंचायतीची पयली जाल्ली आसा. हय, अदर केन्ना स्टार्ट करतले काय प्रोसेस चालू आसा कितें? कितें दुसरे पंचायती बी स्टार्ट आसा? सगल्यांक दिले, सगल्यांक काणकोण ब्लॉकाक 7 पंचायती आसा. 7 पंचायतीचे सगळे आमी टेंडर करपाचे पोजिशनां आसा आनी थोडे टेंडर केल्ले आसा होच कॉन्सेप्ट घेवन. सर हाका कंपोजीट पीट आमी दुसरो प्रपोजल घेता हांगा, तेन्ना कंपोजीट पिठाच्यान ते मॅन्युअर तयार जावपाक शकता आनी ते मागीर लोकूय वापरूं शकता. हय, आयज ह्या जाग्यार हे बॉसान ह्या गार्बेज प्लांट हो पास करून हाडपाक जायते त्रास घेयले तेणें, आनी आज हो गार्बेज प्लांट कोणाच्यानूच जायनासलो, पूण तेणें आपल्यालें इतली तेणें ह्या गांव आमच्या पैंगीण कॉन्स्टिट्युएन्सीक इतली तेणें काम केली. तसो हांव बॉसा चडान चड शाबासकी दिता. कित्याक बारीक मोठी म्हळ्यार खूब कामां आमगे ह्या पैंगीण कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाली. एक उलो मारलो बॉस रोकडो फोन घेता, बाया कितें आहा तें आपल्या सांग म्हूण सांगता, तूं भिनाक म्हणटा. हेंच उतर आमकां चड तेगे म्हत्वाचें. आनी तशेंच आख्ख्या पैंगीणकारांक सांगता, कितेंय आमगे खूंय डस्ट कितेंय चिकोल आसलो मेळो तो सोडयनाकाय, पोती भोवन खूंय रस्त्या कुशी दवरनाकाय. हेचो येदवड बॉसान हो प्लांट पास करून हाडला, हाडचो आनी हिंग घालचो म्हण हांव चडान चड बॉसाक देव बरें करूं म्हणटा. ते पंचायती कलेक्शन बी तिथे करतले काय कितें? मनीस आहाय न्हू, आनीक हें दवरलो आहाय आमी रिक्षा दवरलाय आनी मनीस कितें आमी सगळे गार्बेज आमी हें कोत्ताय आनी आमकां सेक्रेटरी बीन जाय तो आदार दिता ह्या असली कामां कडेन. आतां ह्या गार्बेज प्लांटाचेर आमच्या पंचायत लेवलाचेर हे सगळे आख्ख्या पंचायत आहा तितल्योय ह्या आमच्या मतदारसंघात तितल्यांकूय एक शेड दिल्ल्या प्लस पयशेय दिल्ल्या जाग घेवपाक. आतां सगळे आहा एक पंच मंडलाचे, बाबा हें काम फुडें कशें व्हरप. सो हांव पयली शाबासकी सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच आनी सगळे पंचांक तांकां शाबासकी पयली दिता कित्याक तेमी इनिशिएटीव घेवन हें पयलीं सद्या हें कंपावंड वॉल बांदून ही बाबा जागो आपणाच्या पोजेशनान घेतलो. फर्स्ट थिंग. सेकंडली आतां शेड बांदपाचो हो कॉन्ट्रॅक्ट ताका दिला. हांव एकूच मागतां आमच्या सगळ्या पैंगीण पंचायत एरियेच्या लोकां कडेन जितले हे पंच मंडल काम करताय तांकां तुमचें कॉपरेशन दिया. कितेंय तुमकां बाबा जाय करपाचें आहा तांकां मांडून दिया. ग्रामसभेक वचा, इश्यू काडा आनी बाबा ते घेया. कितें जायना तें आमदारा फुडें जाता. आतां फॉर एग्जांपल कितें जायना म्हणल्यार हांव सांगता तुका, आमी आतां वर्स जालें म्हाका दिसता 1.5 वर्स जालें फावंडेशन स्टोन घातलेलो मुन्सिपालिटीक न्यू एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग बांदपाक. न्यू एडमिनिस्ट्रेटीव मिलिंद नायका हाडलो, फंक्शन केलें, फायल मूव जायत ना, कांयच जायना. जेन्ना म्हाका गमलें की फायल मूव जायना म्हूण आनी आतां जेन्ना न्यू कावन्सील येयलें हांव तांकां रावूं ना म्हाका सांगपाक, कित्याक हांव आहलो त्या इनॉग्रेशनाक आनी मिलिंद नायकान म्हाका उतर दिल्लें. हांवें सकाळीं फुडें आयज चीफ सेक्रेटरीक फोन मारलो, बाबा म्हागे फायलीचे बद्दल कितें ती एक्चुली फाल्यां मिटींग दवरल्या अप्रूव जावपाक. अप्रूव कोल्ले पयशां लागून, फायनान्शियल हेका लागून. सो त्या बोर्डाक पळय हांवें आतां येवन मॅसेज लागून तूं मातशें रिकॉर्ड करून दाखय. ही आयज फायल मागून हाडल्या DMA कडच्यान चीफ सेक्रेटरी वयतली, फाल्यां मिटींग आसा आनी फाल्यां अप्रूव जावन तें आमचें काम चालू जाता. फाल्यां लोक फजने मारूं आपणान केलें कोणें केलें सगळे लोक जाणा. देखून आयज हांव मुद्दम दाखयता तुका वॉट्सॅपाचेर चीफ सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर आमचो DMAचो दोगांयचे बाबा फोन आहा. सी वच करून पेंडींग उरता वस्तू. अनलेस तूं तर बाबा गेलो इंट्रस्ट घेयना जाल्यार काम जावचें ना. कारण कितें सद्याक आमकां फायनान्शियली बर्डन आसा, सरकाराक फायनान्शियली बर्डन आहा. आतां वोट एन अकावंट आमी पास केला फुडल्या 5 म्हयन्याक बाबा पयशे मोडपाक, पूण कितें लिमिटेड एमावंट.
डेव्हलपमेंट तितलें जावंक शकना. तरी आसतना आमचो सरकार आमच्या चड कोण डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेर ह्या काणकोण मतदारसंघाचेर लक्ष आसा. कित्याक तांकां रिस्पॉन्स लोक बरो दिता. दर इलेक्शनाक लोक तांकां सपोर्ट करता. त्या पासत सीएमान हेजेर लक्ष चड घातलां आनी हिंगा जाता त्या प्रमाणे डेव्हलपमेंट बंद दवरना.